हांवें कशें कितें रिजल्ट? बागायतदारी एक सहकारी संस्था आणि गोंयच्या एक सगळ्या शेतकऱ्यांनी मुखार सरून उभी केल्ली अशी सहकारी संस्था आयज करता करता 55 वर्सां ह्या संस्थेक जाल्या. आनीक कायद्या प्रमाण जे संस्थेचे इलेक्शन जावचें पडटा संचालक मंडळाचे तें काल जालें आनी तातूंत एकूण सगळ्याच कडांनी जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनान सगळ्या कडांनी सगळ्या सभासदांनी मोठ्या प्रमाणाचेर वांटो घेतलो आनी आयज हे संस्थेचे जे संचालक मंडळ आसा त्याची मतमोजणी जावन आयज त्या सगळ्या संचालक मंडळाची निवडणूक जाल्ली आसा. प्रक्रिया सगळी पूर्ण केल्ली आसा आरसीएसान. त्या खातीर हांव आरसीएसाच्या त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे आभार मानता आणि त्याच बरोबर सगळ्या सभासदांनी ह्या ज्या पद्दतीन आमकां सगळ्यांक तेंको दिलो त्या बद्दल त्या सगळ्या सभासदांचेय आभार मानता. सहकारी संस्थे भितर काम करता आसतना सगळ्यांनी मिळून काम करप आणि संस्था मुखार व्हरप हें गरजेचें. आनी म्हाका दिसता की जो विश्वास आमच्या सभासदांनी आमचेर सगळ्यांचेर दाखयल्लो आसा त्या त्यांच्या विश्वासाक पात्र ठरपाचो प्रयत्न आमी सगळे जाण मिळून करतले. आनी म्हाका विश्वास आसा की सगळे जाण मिळून ही संस्था जी आयज हांगा मेरेन पावल्ली आसा ती आनीकूय मुखार बऱ्या पद्दतीन व्हरपा खातीर काम करतले अशा पद्दतीचो विश्वास हांव ह्या वेळार व्यक्त करता. सगळे कितले जाण तुमचे निवडून एकूण 18 जाण आतां पर्यंत एकूण संचालक मंडळ हे आतां 18 जाणांचें आसा आनी त्या प्रमाण 18 जाणांची निवडणूक जाली आनी त्या प्रमाण सगळे जाण आतां संचालक मंडळ जे आसा ते पूर्णपणे आतां निवडणूक प्रक्रिया तेजी जाल्ली आसा. एकूण सभासद कितले आसतले सगळे? साधारण एकूण ह्या इलेक्शन प्रक्रियेन सगळे मिळून 9,500 सभासदांनी वांटो 9,500 सभासद आसात. साधारण 45 ते 46% मतदान जालें. त्या सभासदांनी तातूंत वांटो घेतलो आनी त्यांनी मतदानाचो हक्क आपलो बजायलो आनी जातूंतल्यान त्यांनी हे संचालक मंडळ वेंचून काडलें. सो म्हाका दिसता फाटल्या वर्सा तुमचेच मंडळ आशिल्लें. सो कितें आनी नवी येवजण जावं कितें तुमी कार्यरत करतले? शेवटी सभासदा खातीर काम करपी अशा पद्दतीची संस्था आसा. आयज संस्थेचे पयरूच म्हापश्यां जी आमची ब्रँच ओपन जाल्या ती पळयत जाल्यार एकूण 31 अशा पद्दतीच्यो शाखा संस्थेच्यो आसात. 15 बाजार आसात आमचे. त्या पद्दतीन संस्था काम करता. वेगवेगळे उपक्रम संस्थेन हातीन घेतिल्ले आसात. शेतकऱ्यां खातीरूय संस्था ज्या पद्दतीन काम करता आनीक तेका लागून मुखावेली आमची जी वाटचाल आसा ती संस्था आनीकूय घटमूट करपाच्या नदरेंतल्यान आनी तेजे विस्तार करपाच्या नदरेंतल्यान आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न आसतले.